येस. आम्ही आज परवरी पुलीस स्टेशनार येयली. मोहिनी बाणावलकर म्हणून जी बायल आसा ताका डॉक्टरान तेजे भुरगे मनीषा बाणावलकर जे भुरगे आसा बायल आसा तिचे भुरगे 9 म्हयने पोटान दवरल्या उपरांत पूर्ण तिचे 9 म्हयने जाल्या उपरांत तिचे ऑपरेशन करून भुरगें काडलां आनी ऑपरेशनाच्या वेळार भुरग्याक जो त्रास जाला त्या हेतून ते भुरग्याचें मरण जालें. आनी अशा हेतून जर डॉक्टराक लागून घरातली फॅमिली तिडकीन जर उलयता आनी खंय एक चुकून जर तापट मारता बी जाला जाल्यार हेजेर FIR जाता. आनी डॉक्टर आज ऑलरेडी सांगता की आपूण खून करतलो तेजो खून करतलो म्हणटा जाल्यार तेजेर FIR जायना. आमी आतां तेका तेच विचारपाक गेल्ली की कितें तुमी केलां. एक बायल मनीस एक स्वप्न आसता, गुरवार जालें म्हणटकूच त्या बायलेचें स्वप्न आसता की आपले भुरगे कशे आसचे, आपूण भुरग्याक कितें करतले, भुरग्याक आपूण कशें वाडयतले, म्हाजो भुरगो शिकतलो, म्हाजे असले सगळे स्वप्न ती 9 म्हयने रचयता. आनी जेन्ना भुरगो तो येता तिका सगळ्यांत चड आनंद संवसारांत डिलिव्हरी वेळार तिका जे दुख्ख जाता ते ती विसरता भुरग्याक खाकेन घेतल्या उपरांत. आज हांगा ऑपरेशन करून भुरगे काडले आनी तिका त्रास जाल्लो आसा, पोटाचे सगळे टाके तिचे बरोबर ना. ती आज 2 म्हयने जाले डिलिव्हरी जावन ती घरान आपल्या भुरग्याक लागून रडत आसा आनी अशा हेजेर ती डॉक्टराक अरेस्ट करिना. डॉक्टरांक म्हणटकूच सगळे कायदे लागता, तांकां इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कितें जावपाक जाय. आनी गरीब मनशाक तिचे कांयच ना, ताका हाडप आनी भितर उडोवप सामकें. असल्या मनशाक खरें म्हणून जाल्यार डॉक्टरांनी हलगर्जीपणां खूब कडेन करता. तुमी कॅन्सर हॉस्पिटलानूच घेया, कॅन्सर नासतना हांगा कॅन्सराचे टॅबलेटी दितात आनी पाड घालता लोकांचे. आनी खंय तुमी पळयशात, बांबोळीत पळया तुमी, सिद्धी नायकाची केस कितें जाली ती. अशें प्रत्येका कडेन हे डॉक्टर जर अशें करपाक लागले. बांबोळी हॉस्पिटलान कितले लोकांचे कंप्लेनी आसा, आज पर्यंत कोणी घेतल्या डॉक्टराचे हे इन्क्वायरी आनी FIR बी केल्या, कोणी करूंक ना. कित्याक डॉक्टर देव म्हणटा जाल्यार आज भुरग्याची बळी घेवपाक ताका अधिकार आसा. तेणें कशें त्या भुरग्याचे हे केलें तितले तेणें खरें म्हणून जालें ताका भुरग्याचे. आतां फुडें ते भुरगे तिका जातले वो ना जातले होय वेगळो प्रश्न आसा. ती सद्या आपले तकलेन आवट जाल्ल्या भशेन आसा बाबडी. तिका कितें परत उगडास करून ती रडत आसा, डिस्टर्ब जाल्ली आसा ती बायल. ते मोहिनीक इतले त्रास केल्ले ह्या डॉक्टरान सगळ्या वटेन फूल फॅमिलीक. आमकां जाय ते डॉक्टराक अरेस्ट केल्लो, ताका अरेस्ट करूंक जाय आनी तेजी चवकशी करूंक जाय. तेजी मागीर चवकशी कित्याक, सादारण मनशाची तुमी चवकशी करिना. आनी हांगा MLA व्हडले जेत उलयता, व्हडल्या मनशाक म्हणटकूच धांवन येतात तुमी आनी गरीबाक न्याय ना. ते भुरग्या मेले तेजे तुमकां दुख्ख ना, ते भुरग्या मेलेचे दुख्ख ना, तुमकां भुरगीं ना. तुमच्या घरान अशें एखादे 9 म्हयने पोटान दवरले उपरांत भुरगे कोणें मारलेले जाल्यार तुमी कितें म्हणटले आसले. आनी कितें गॅरंटी तुमची फाल्यां त्या बायलेक आनी परत कितें जातलें वो जावचें ना. आनी घोवाचें तेजें आनी तेजें वातावरण तुमकां लागून फूल लायफ तेचे पिड्ड्यार केलें तुमी त्या डॉक्टराक लागून. आमकां जाय जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करपाक जाय. तेजी चवकशी तुमी मागीर करा. बाकीच्या लोकांक तुमी कशें 41 करून भितर हाडटात, चवकशी करतात आनी तुमकां सगळे पेपर दिल्ले आसा तेणें आनी ते पळोवन तरी तुमी हें करा न्ही. आज इतले व्हडले मनीस म्हणून लोक तेजेर कंप्लेंट करिना. कितले तरी कंप्लेनी आसा, कितल्या लोकांनी ताका फोन केला, सांगला आमी दितात तुका पेपर म्हणून. मागीर कितें ह्या डॉक्टराक असल्यानी खरें म्हणजे लायसन कॅन्सल करपाक जाय. असल्या डॉक्टरांचे लायसन कॅन्सल करपाक जाय आनी घरा कडेन बसोवपाक जाय. तेन्नाच हे असले थांबतले. डॉक्टर म्हणून व्हडलो देव न्हू. आमी मागणें केला, हांवें PIकूय मेळ्ळा, PIक सांगला हांवें. PI म्हणपालो तो एंटीसेप्टी बेलाक केलो. कित्याक एंटीसेप्टी बेलाक केलो, ताका भिरांत आसा म्हणून पळो, नाल्यार सरळ येतलो आहलो. सर तूं कितें म्हाका FIR करता जाल्यार कर, भितर उडयता आपूण मागीर बेल घेता म्हणून. तो चोर म्हणून धांवलो तो एंटीसेप्टी बेलाक. पदवी घेतली म्हणून व्हडलो जायना, पदवी घेतलो म्हणून व्हडलो जायना. मनशाचें मन बरें आसूंक जाय, लोकांक देख बरी दिवंक जाय आनी लोकांचें बरें करपाक जाय. नाका जाल्यार करता दोतोर म्हणून सद्या दोतोरांनी सगळें मातून दवरला. फक्त पयसो MLAंक चोरांक या. तुम्ही आता पोलीस स्टेशनार मेळोंक गेल्ले PIक हांव मेळोंक गेले. कितें जाणां मरे 2 म्हयने जाले. तेणें कंप्लेंट केले, तेजेर कांयच एक्शन ना. आनी दोतोरान कंप्लेंट केली, तेज्या वांगडा MLA येयलो, तेज्या वांगडा आनीक 4 लोक येले. तेजी भावना, त्या बायलेची भावना कोणेच कशी विचार केले ना. 9 म्हयने तेंचीय बायलो गुरवार आसलेल्यो, तेंच्या बायलांक कशे त्रास जाले तांकां खबर ना. आनी हे बायलेक लागून हे लोक तेज्या भावान थापट मारले म्हणून
हांगा सगळे धांवन येयले. हांव त्या लोकांक विचारूंक सोदतां की तुमच्या घरानूय बायलो डिलिव्हरी जाली, तुमच्या आवय बी आसलेल्यो, तुमी एक 9 म्हयने पोटान रावन एका बायलेच्या उदरांसून तुमी जल्म घेतलो, तुमकां त्या बायलेच्या उदराचो कांयच अभिमान ना? कसले दादले तुमी मोर्चा घेवन हांगा येता आनी ताका भितर उडोवपाक सांगता तुमी, आनी ताका पॉलिटिकली हे आसा म्हणटा. कसलो पॉलिटिकली आसा जाल्यार तो भितर पडटलो आसलो? त्या डॉक्टराकूच सगळे पॉलिटिकल सपोर्ट करतात मेल्या. मग कितें सांगला आता डॉक्टराचे मिसयूज कारण खातीर हो भुरगो भायर पडला म्हणून? ऑफकोर्स डॉक्टराचेच मिसयूज आहा आनी ताकाच लागून हो भुरगो भायर पडलो. ताका खबर आसा न्हू, तेणें सगळे हेच्या पयलीं व्हिडिओ करून सगळे सांगलें. तूं सांगता म्हणटा पळय आतां हांवें मातशें व्हडलें हय तुमी सगळे जाणा कितें जालें तें सगळें जावन हांवें हांगा पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केली सगळें इन्फॉर्मेशन काडून. प्लस मागीर हांवें कंप्लेन करून प्रेसूय घेतलो, तुमकां सगळ्यांक सांगलें की अशें अशें जालां म्हणून. मागीर हांव खूब लोकां कडेन गेलो, कोणें म्हाका हेल्प करूं ना. एक 2-3 दीस जाले हांव मॅडमी कडेन उलोवप चालू आसा म्हजें. सो ती आयज म्हाका इमिजिएटली मेळ्ळी आनी आपूण तुका हेल्प करता म्हणपाली. आनी हांव खरेंच तिका थँक्यू म्हणूंक सोदतां म्हणजे तुमच्या सगळ्यां कडेन, म्हाज्या सायडीच्यान, म्हाज्या फॅमिली कडेन, की ती इमिजिएटली म्हाज्या खातीर पुलीस स्टेशनान आयज पावली. म्हणजे ती फाल्यां करुया, परवां करुया ना सांगता आयज येयली आनी आयज ती म्हाज्या फुडल्यान PIक मेळ्ळी. आनी PIक तिणें विचारलें आनी PIन मागीर तिका फुडली इन्फॉर्मेशन तिणें तुमकां सांगल्या. आतां म्हाका डॉक्टराचेर अन्याय जालो म्हणून इतले सगळे डॉक्टरांचे असोसिएशन येयले, इंडियन मेडिकल असोसिएशन येयले, डॉक्टर शेखर साळकार तांकां सगळ्यांक घेवन येयलो. मागीर पोरवोडचो जो आमदार आसा रोहन खंवटे तो मोर्चा घेवन येयलो, म्हाका अरेस्ट कर आनी इमिजिएटली भितर उडया म्हणून. मागीर म्हाका अरेस्ट जालो, हांवें सरेंडर केलो आनी मागीर हांव 3 दीस भितर उरलो आनी हांव मागीर भायर सरलो. तें सगळें जावन हांवें डॉक्टरां कडल्यान सगळी इन्फॉर्मेशन काडली, एडवोकेटां कडेन उलोवन हांवें डॉक्टराचेर कंप्लेन केली की ते म्हाज्या भयणीचे जे भुरगे आसा ते हेजे नेग्लिजन्सा खातीरूच मेला. हें हांव फूल 100% तुमकां सांगूंक शकता. हें आतां फक्त कशें आहा, तो डॉक्टर एविडन्स लिपयतलो कित्याक हेका ऑलमोस्ट 2-3 म्हयने जाल्लेले आहा. हांवें ते खातीर बेगीन कंप्लेन करून सांगलेलें सराक PIक की इमिजिएटली करा, कित्याक तो नाल्यार कितें करतलो. प्लस तेणें म्हाका ओपनली धमकी दिल्या. तेजो एविडन्स आहा म्हाजे कडेन, व्हिडिओ आसा तो तुमी पळयला, सगळे व्हायरल जाला. प्लस हांवें PIकूय दिला. तो म्हाका सांगता आपूण आय विल टॅक्निकली किल यू, जशें तेणें म्हाजे भयणीच्या भुरग्याक मारलें टॅक्निकली तशें तो म्हाकाय फाल्यां मारतलो. हांव जर म्हाका फाल्यां जर कितें जालें, FIR रजिस्टर जायना हातून तेजेर, जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हेका? जर FIR रजिस्टर जाता जाल्यार तो मातसो तरी भियातलो न्ही, ताका पुलिसांनी इन्क्वायरीक तरी आपोवपाक जाय हांगा. आनी हांव आनी एक सांगूंक सोदतां की आमदारान येवन परवडच्या हांगा व्हडलो बोवाळ केलो, म्हाका पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसा म्हणून म्हाका अरेस्ट जायना, म्हणून पुलीस ताका सपोर्ट करता. म्हाका जर पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसलो जाल्यार आयज हांव हांगा थंय भोंवचो नासलो. आयज 2 म्हयने जाले हांवें म्हाजी कंप्लेन दिवन, म्हाजी अजूनय FIR रजिस्टर जायना. सो म्हाका पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स बी कांय ना म्हणून म्हाजी FIR रजिस्टर जावना आयज पर्यंत. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी एक म्हाका तेंच्यांनी एक कॉपी दिल्या PIन पुलीस स्टेशनान बरोवन की तेंच्यांनी म्हाजे जी कॉपी आहा ती ऑलरेडी डिनाक धाडल्या गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या. आनी सरान सांगलां PIन की म्हाका की तेंचे कडल्यान आमी घेतले सगळे डिटेल्स आनी मागीर सांगतले FIR केन्ना. सो हांव कितें म्हणपाक सोदतां, डॉक्टराक धमकी दिवपाचें लायसन दिलां, डॉक्टराक भुरग्यांक मारपाक नवे जन्माक येता तांकां मारपाचें लायसन दिलां म्हणजे हेंच्यांनी, आनी तांकां सेफ करपाचें लायसन गोवा मेडिकल कावन्सिलाक दिलां. म्हणजे कितेंय जर फाल्यां डॉक्टरान केलें जाल्यार पुलिसांनी पयलीं तांकां विचारपाचें आनी मागीर रजिस्टर FIR करपाची. अशें जायत जाल्यार फाल्यां डॉक्टर जे इतले आसा ते सगळे कितें कितें करीत रावतले आनी हांगा आमी ते लोक कंप्लेन घेवन येतले आनी पुलीस सांगतले की आमी तांकां धाडला. ते म्हणसर कितेंय जावंक शकता न्ही. सो हांव इतलेंच तुमचे थ्रू PI कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदतां आनी गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक की मातशी म्हाजी इमिजिएटली तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करपाची आनी जाता तितले बेगीन हे डॉक्टराचेर एक्शन घेवपाची. आनी आयज जशी म्हाका मॅडम सपोर्टाक येयल्या तशे बाकीचे हे व्हडले व्हडले उलयता, व्हडल्या लोकां कडेन रावता आनी उलयता डॉक्टराचेर अन्याय जालो की जे रोखडेच मोर्चा घेवन पुलीस स्टेशनान येता ते आयज खंय आसा. सो तेंच्यांनी सगळे लोकांनी येवन म्हाका सपोर्ट करपाचो आनी आयज म्हाका जस्टीस दिवपाची, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. पळय आमचे कडेन न्ही जायत्या हॉस्पिटला कडसून न्ही कंप्लेनी आसा, म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटल आसा, मागीर बांबोळी हॉस्पिटल आसा, थंयसून न्ही पेशंटांनी आमकां जायत्यो कंप्लेनी केल्या आनी आमचे कडेन प्रूफूय आसा. वेळ पडलो न्ही जाल्यार आमी ते लायतले मागीर खंय लावंक जाय पळय थंय. डॉक्टरांनी न्ही वेळीच सावधान जावपाचें चड गरजेचें आसा. CMाक बी कितें मेळ्ळा तुमी? CMाक हांवें लेटर केला अजून CMाक हांव पर्सनली असो मेळोंक ना कित्याक हांव ऑलरेडी PIक मेळ्ळा. PIक आनी कितें सांगपाचें सांगलां. CMाक हांव पर्सनली मेळोंक ना पूण CMाक सगळ्याक न्यूज आसा ही, CMूय जाणा. CMानूय हेजेर लक्ष घालपाचें आनी मातशें PIक डायरेक्ट करपाचें की इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेवपाचें म्हणून. कोरोना वेळार पेशंटांक कशें कशें लुटल्या ह्या डॉक्टरांनी ते बी आमकां खबर आसा.
एक एक बिलान ते कॅन्सर हॉस्पिटलान पळय लूट चलयले पळय तो साळकर म्हणटा पळय तो तेंच्यांनी त्या हॉस्पिटलान पळय लूट चलयल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाक ते बी आमकां खबर आसा वेळ पडले न्ही ते बी आमी दाखयतले मागीर पळोवया. आनी एक सांगूंक सोदता हांव की म्हाका दिसता की म्हाजी आजून पर्यंत एफ आय आर जायना सो म्हाका दिसता हे म्हाका पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स ना हो जो कोण डॉक्टर आसा न्ही तेका कितें तरी पॉलिटिकल बॅकअप आसा म्हणून आयज पर्यंत तेजेर एफ आय आर रेजिस्टर जायना आनी कोणी पॉलिटिकल बॅकअप नासलो जाल्यार इमिजिएटली तेजेर एफ आय आर रेजिस्टर जातली आनी म्हाका अशें दिसता की तेका परवडचो जो आमदार आसा रोहन खंवटे तो तेका बॅकअप करता कसो परवडचो जो रोहन खंवटे आमदार आसा तो कॉमन मनशां खातीर हांगा इलेक्ट जावन काम करपाक येवना तो फक्त जे डॉक्टर लॉबी आसा ऑर कोण व्हडले व्हडले पयशेकार आसा तांकांच सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता तो आसा कित्याक डॉक्टराचेर कितें जालें तो हांगा धांवून येयलो मोर्चा घेवन येयलो पूण आयज तो खंयच दिसना आयज तेजो एकूय स्टेटमेंट ना डॉक्टराचेर की हांवें कंप्लेन केल्या जाल्यार एक तेणें स्टेटमेंट दिवंक जालो तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें हॉस्पिटल आसा JMG हॉस्पिटलान जो डॉक्टर अमोल तिलवे आसा तेजे हातींतल्यान एका भुरग्याची डेथ जाता एकटे धाकटे 2 दिसाक जन्माक येवन भुरगें मरता तें जावन डॉक्टर म्हाका डायरेक्ट सांगता आपूण तुका जितो मारतलो म्हणून म्हाजे भयणीचें भुरगें मेला तसो तो म्हाकाय मारतलो म्हणून धमकी दिता आनी आयज आमदार खंय आसा आमदार तेन्ना येयलो बोवाळ घातलो तेणें हांगा येवन की तेका एरेस्ट करा आतां तो आमदार आतां तेजें कितें हें आसा आतां तेजो कितें स्टेटमेंट आसा तो कित्याक स्टेटमेंट दिना आतां तो कित्याक ओगी बसला सो हांव म्हाजे सायडीच्यान एक परवडच्या लोकांक अपील करूंक सोदता आयज म्हाजे कडेन जाला फाल्यां बाकीचे परवडच्या लोकां कडेन जातले सो आतां इमिजिएटली इलेक्शन येवपाचें आसा तुमी बरे कोणाक तरी मनशाक परवडच्यान इलेक्ट करून हाडा आनी हो जो आमदार आसा न्ही जो कॉमन मनशाक सपोर्ट करिना तेका तुमी घरा धाडा इतलेंच हांव सांगूंक सोदता आनी कांय सांगूंक शकना. थँक्यू.